सगळ्यांक येवकार बीजेपीची कॅम्पेन नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा नेटान चालू आनी आमी साऊथ गोवा जंय साऊथ गोवाचो तेंचो कॅन्डिडेट पल्लवी धेंपे दाबोळी मतदारसंघान कॅम्पेन करता आनी तेंच्या वांगडा आहा गोंयचे मिनिस्टर माविन गुदिन्य जे आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीन तांकां कॅन्डिडेटाक घेवन भोंवता. सर ओवरऑल कॅम्पेन रिस्पॉन्स कॅन्डिडेट नवो आहा ती पॉलिटिक्सान केन्ना नासली पण तुमी कॅन्डिडेटाक घेवन लोकां मुखार वयता लोकां मदीं वयता आनी कसो रिस्पॉन्स येता? आज दुसरे खेपे ती आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन पावता आनी म्हाका दिसता इट इज अ ओवरवेलमींग रेस्पॉन्स. इतलो बरो लोकांनी येवकार दिला, मातशें पूण शंका ना, कोणाकूच शंका ना की ती जिखता म्हूण. आनी दाबोले तोली खात्रेन हांव सांगपाक शकता शी वील गेट डबल द लीड. एवरी लोकसभा इलेक्शन आमकां 3000+ लीड मेळिल्ली आहा हेजे आदीं, पूण एक खेपे शी वील गेट डबल द लीड हांवें ते सांगलां. आनी हांव पळयता आनी म्हणजे हांव म्हाज्या दोळ्यांनी पळयता लोकां कडेन वयता थिंगा लोक इतलो ते बरो येवकार दिता. आतां आमी ईद म्हूण म्हाजे फ्रेंडा कडेन आयिल्ले बाबा अब्दूल आनी तेजे सगळे फॅमिली मेंबर्स आसा, तेय ताका तेच सांगताले वी वेलकम यू एंड वी आर गोइंग टू फुली सपोर्ट यू. आनी कित्याक यू आर अ न्यू फेस एंड समबडी डिफरंट हॅज कम इन द पिक्चर. आमकां पब्लीक कमेंट खबर आहा, आमी दुसऱ्यांचे आयकता. So this shows that for the first time a lady candidate is there, chosen by BJP and none other than our most respected Prime Minister Shri Narendra Modi ji. हे म्हाका दिसता इज गोइंग टू सेल इन अ वेरी बीग वे. आतां तरी ते कळना, निकाल येता तेन्ना अवश्य ते कळटले. द ओपोजिशन कॅन्डिडेट वील बी स्वेप्ट ऑफ. सावथान रिकॉर्ड करतली बीजेपी. सावथान हे फावटी जे केन्ना जावं ना तो चमत्कार जावपाचो आसा. In terms of votes, I am not saying simply. I have the ground assessment because right from Edward Falero time I used to work for him as his person. I know what is the feel of the people. आता कितें जाता सोशल मिडिया लागून एक दोग जाण उलयल्या सगळे नेगेटीव उलयता ते पसरता इतले की आमकां ते व्हडले न्यूज दिसता, पूण ग्रावंड रियलिटी दुसरीच आसा. एक पोलरायझेशन जाल्लें आसा इन फेवर ऑफ BJP बिकॉज अल्टिमेटली लोक कितें पळयता, कितें काम जालां, कितें विकास जाला, कितें हे पक्षान केला, सरकारान काम केला काय ना. कोणूच हे म्हणपाक शकना की देशान सुद्दां मोदी येयले उपरांत भरपूर काम जाल्लें आसा. आख्खे वर्ल्डा पळयता तेन्ना जो मान सन्मान एक भारतीय म्हूण एज अ प्राऊड इंडियन जो मान आसलो तो केन्ना नासलो हे भाशेन. वर्ल्ड लिडरा पळयता ताका अशें वचून हँग मारता, हांदा हात घालता फाटल्यान सावन. वॉट इट शोज द एक्सलंट रेपो at the diplomatic level of our honorable prime minister with world leaders. तुका दिसता हे लोक टीव्हीर पळयना, लोक तेंचे मायंड ते उपरांत फॉर्म्युलेट करना, करता. ताका लागून म्हाका दिसता टिना फॅक्टर येयलो आसा. देर इज नो ऑल्टरनेटीव टू मोदीजी. दॅट इज वॉट इज बोथ नॉर्थ एंड सावथ हें जावपाचें आहा. सावथाक तरी हांव खात्रेन सांगपाक शकता, नॉर्था हांव पावना पूण म्हाका सांगता बरें आसा म्हूण. बट अंटील आय मायसेल्फ हॅव अ फील आय डोंट वॉन्ट टू मेक एनी स्टेटमेंट, बट सावथ we are romping home with a comfortable majority of votes. So हे इलेक्शन खंयच्या मुद्द्यांचे म्हणजे डेव्हलपमेंट एजेंडा इज द ओनली इशू ह्या इलेक्शन? See, development is one thing. People having faith in the leadership of Modi ji is another thing. He has taken the country forward by many steps ahead. आता from 10th largest economy 5th largest economy झाली आनी थोडे इकॉनॉमिस्ट म्हणटात नो वी आर ऑलमोस्ट रिचींग द 4th पोझिशन. 1-2 वर्सांनी आमी 3rd पोझिशन. इज दीस अ स्मॉल अचिवमेंट? इज दीस नॉट गोइंग टू लीड टू जनरेशन ऑफ मोर इनकम, मोर मॅन्युफॅक्चरिंग, मोर रिटेल सेल, मोर कंजम्पशन एंड अ फील गुड सिच्युएशन फॉर एवरीबडी? The GST collection is a clear indicator that our economy is growing. Nobody in the world is growing so much. No economy is growing so fast as the Indian economy. So that itself are indicators what Modi ji has done. तो पळय बाकीच्या भाशेन स्लोगन दिता ते बेश्टी नामनेची स्लोगन न्ही. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मागीर सबका प्रयास तो हरे करून दाखयता. सो दॅट इज द फंडमेंटल डिफरन्स. उलयला ते करून दाखयला. तो उलयता ते करून दाखयता आनी ताका लागून लोक तेजे बरोबर आसा. हिंगा दाबोले आमी म्हाजे कार्यकर्ते, म्हाजे सगळे वांगडा सपोर्टर आहात ते म्हाजे लोक ते सद्दां म्हाजे बरोबर रावला. ताका लागून हांव बेश्टोच 7 फावटी इलेक्ट जावन येवना. हे फावटी हांव पळयतां, पयलेच खेपे हांव पळयतां फॉर पार्लिमेंटरी इलेक्शन देर इज सो मच ऑफ एन्थुजियाजम
कित्याक थोड्यांनी कितें जालें लास्ट इलेक्शन आमकां मातशें दुसरे वेगळे भाशेन सुरी मारली आहा म्हूण दाखयलें आमच्या बरोबर आनी आमकां सुरी मारली म्हणून आमचें माजन देंवलें लोक आतां दाखोवपाक सोदतात ते नासतना हे पळय आमी आसा लोक आसा तुजे बरोबर हेणी सुरी मारली सो इट्स अ डिफरंट सिच्युएशन फ्रॉम कॉन्स्टिट्युन्सी टू कॉन्स्टिट्युन्सी बट ओवरवेल्मिंग सपोर्ट इज डेफिनेटली देर in every constituency. Maybe there will be one or two aberrations, one or two exceptions may be there, but overall it's a win-win situation. सो साऊथ गोवन तसे इश्यू आनी मेन इश्यू तुमच्या दाबोळी कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागता म्हणजे एअरपोर्टाचो परत परत विशय येता ऑपोजिशनांतल्यान एलिगेशन जाता की स्लोली एअरपोर्ट बंद जातलो म्हणून ते विशय मार दितले काय तुमी कशें हँडल करता तो विशय पळय एक सांगता हो विशय परत परत येता एक दाखोवन दिता की हो मुद्दो सोडून तेंकडे कांय दुसरो मुद्दो ना नंबर 1 नंबर 2 तुवें पयलें आसतलें एअरपोर्टून पास जाता आसतना जोरान काम चालू आसा कसलें काम चालू आसा एक्सपान्शन ऑफ दाबोलीम एअरपोर्ट एनदर 2 एरो ब्रिजीस आर कमिंग देर मिन्स दे नीड मोर पार्किंग फॉर प्लेन्स एडमिनिस्ट्रेटीव तेंचे बिल्डींग सद्या आहा ते डेमोलिश जावपाचें आसा इन द 3rd फेज एनदर 2 एरो ब्रिजीस आर कमिंग विथ द एक्सटेंशन ऑफ एअरपोर्ट गोईंग फर्दर डावन नाव यू टेल मी स्पेंडींग ऑलमोस्ट 700-800 crores इन टोटॅलिटी इज फॉर नथींग आनी 4 एरो ब्रिज घालता कितें करपा म्हण थिंगा एअरपोर्ट दवरपा जाय म्हूण ते घालता न्ही एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एअरपोर्ट इन द कंट्री बिलोंगींग टू एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया सो द क्वेश्चन ऑफ क्लोजर ऑफ दाबोलीम डज नॉट अरायज एट ऑल हे बेस्ट कायट फ्लायिंग इट इज कॉल्ड इट्स पॉलिटिकल कायट फ्लायिंग हां सेंट्रा कडल्यान ते एश्युरन्स सेंट्रा एश्युरन्स आसा आनी इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आवर मेंबर्स ऑफ पार्लिमेंट इट डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ अस आफ्टर द इलेक्शन whether it is Madhe, whether it is Dabolim Airport, we will take it up very, very strongly. Therefore, we want Pallavi Dempo in South Goa to get elected as a lady. We will also keep pushing her so that she goes every time, whether it is Honorable Prime Minister or the Honorable Minister, she will go and take it up and see that Dabolim never closes. The footfall of tourists is only increasing. It is 5 times or 7 times the population of our state. As against this background, आमकां दोन्ही एअरपोर्ट जाय Goa is one small beautiful state with 2 airports being a small state which is going to continue. Where is the question of closure? सर कॅन्डिडेटाचे नॉर्थान जसे श्रीपाद भाऊ जे 25 वर्सां खासदार आहा प्लस मदीं आमदार असले दुसरे ऑपोजीट आहा ते 6 टायम MLA असले एकदां खासदार असले मिनिस्टरूय असले केंद्रांत अशी नॉर्थांतली सिच्युएशन आहा तुमकां सावथाक 3 कॅन्डिडेट सद्या जे आहा जेंच्यानी अनाउन्समेंट म्हणजे BJP धरून काँग्रेस धरून आनी RG ते सगळे फर्स्ट टायम कॉन्टेस्ट करता सो कसल्या प्रकारचो कॉन्टेस्ट जाता No, see, it is first of all in South Goa. She is a fresh face. She is a woman. For the first time, a ticket has been given to a woman, okay, which has gone very well with the people. Number 2, she is an educated person. She is a person who need not make money from politics or earn something from politics. She has to only give to the public. She has to give to society. She has to give to our state. So people are thinking all this is there at the back of their mind when they vote for that person. बेश्टे आवाज केले केव्हा केले म्हूण आनी कांयच्या काय कितें उलयलें म्हूण वोट पडना ते केव्हा करपाकूच उत्ता थोडे आहा ते यू लूक एट दॅट सिनेरो नो शी हॅज गॉट अ बॅकग्रावंड अ गुड सॉलीड बॅकग्रावंड वाय पीपल वील वोट फॉर हर आणि कॅन्डिडेट जो काँग्रेसीन दिला कॅप्टन विर्या तो तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो तुमच्या अगेन्स्ट त्यांनी कॉन्टेस्ट केल्लें विधानसभा इलेक्शन सो तुमच्या आदी मातशी प्रेस्टीज अशी आदी चड पळय एक सांगता लास्ट टायम हांवें सांगिल्लें हांव ताका डिफीट करतलो तेन्ना हांव मुद्दम सांगता खूब जाण तितून पडलेले म्हाका उडोवपा म्हूण हांव फुडलें उलोवपाक सोदना समजने वालेको इशारा काफी आहे म्हाका सारकें डिटेल खबर आहा कोण कोण पडलेले कोणें फंडींग केलें इतले सगळे एक जावन तरी म्हाका उडोवपा जावना ते कडेन जाल्यार ही इज मोस्ट युजलेस एंड दीस टायम इन पार्लिमेंटरी इलेक्शन वे ही इज डायरेक्टली कॅन्डिडेट हांव म्हाजें डबल करून दाखयता सो ताका डबल डिफीट जातलो दाबोले म्हाजें डबल जालें म्हणटच डबल डिफीट पल्लवी देंपो ताका हारयता तेन्ना तो दुसरो डिफीट लोकसभा येना आनी असेंब्ली येना अशें जातलें ओके लास्ट एक क्वेश्चन PM मोदीची हें आसलें हट्ट आसलो की नारी शक्तीच्या हितूंतल्यान एक वुमन कॅन्डिडेट येवपाक जाय तो गोंयच्यान येवपाचो जाल्यार गोंयच्यान कॅन्डिडेटूय दिलो पण एकदां इलेक्ट जावन येयल्या उपरांत तिजो वयर सन्मान जावं जाय तो जातलो कितें तरी बरें गोंयांक मेळटलें एक हांव तुका स्पश्टपणे सांगपाक सोदतां
don't forget that she was the direct choice of honorable prime minister. हेंय लोकांचें लक्षान आहा आनी लोक हे पाटी मोदी वोट दिता, कोणा म्हाकाय दिना आनी तेगूय दिना आनी कोणा दिना. आनी हे पाटी आमी तेका पत्तो हाडटा टू बी द प्रायम मिनिस्टर फॉर द थर्ड टायम. जे का आमचे हे देशाचें भाग्य जावन आसा की असलो लिडर आमचे देशाक मेळ्ळा. तुका आनी म्हाका असलो प्रायम मिनिस्टर मेळ्ळा. आनी म्हाका आनी तेणें जे तेजेच उतरांनी हांव तुका सांगता, हे तो स्टार्टर हे स्टार्टर आमी सर्व करता ते जेवच्या आदीं ते हे गेले 10 वर्सां आपण फस्ट स्टार्टर सर्व केला. लंच सर्व करपाचें आसा अशें तेणें सांगलां. हांव तरी समजता हे तेणें दाखयलां ते फक्त ट्रेलर गेले 10 वर्सां. अभी पिक्चर बाकी है. पिक्चर तो इतना सुंदर होने वाला है, देश तो इतना आगे चलने वाला है, हम दोनों चौंक जाएंगे हे हांव म्हणपाक शकता. यू एंड आय विल बी सरप्राइज वॉट ही डज इन द नेक्स्ट 5 years. दॅट्स माय विश्वास ऑन हिम. दॅट्स वाय इट इज सबका साथ, सबका विश्वास आनी सबका प्रयास. आमी प्रयास करीत रावपाक जाय आनी तेन्नाच म्हाका दिसता सगळें बरें जातलें. वुमन कॅन्डिडेट वयर निवडून दिल्या उपरांत तांकां कॅबिनेट बी तशें वा मिनिस्टर भितर स्थान मेळपाक शकता. ते आमचे माननीय प्रधानमंत्रीचेर आसा. पूण जेन्ना तो तेका स्वताचे चूज करता टू बी द विमेन कॅन्डिडेट आनी जेन्ना तो नारी शक्तीचे इतले उलयता, तो उलयता ते करून दाखयता. सो डेफिनेटली एक नारी म्हूण ते चान्स आसपाक शकता आनी व्हडल्या प्रमाणान आसपाक शकता. वी शूड ऑल बी हॅपी अबाउट इट इफ इट हॅपन्स इन द एंड.